2 वर्सां फाटले सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 2013-14चे पुरस्कारान सहकार मळार बऱ्या वावराक लागून गुरुदास सावळाक गोवा सहकार रत्न, डॉक्टर दत्ता भटाक सहकार भूषण, नारायण नायकाक सहकार श्री फावो जाला. दीनदयाळ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक उत्कृष्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून अवॉर्ड दितले. अवॉर्ड दिवपाचो सुवाळो 18 जूनाक पणजे जातलो. सहकार रत्नाचे पहिले मानकरी जे जावन आसात ते आमचे गुरुदास सावळ हे सहकार रत्नाचे मानकरी जाल्ले आसात. दुसरे सहकार भूषण श्री दत्ता हरी भट हांकां सहकार भूषण हो एवॉर्ड फावो जाला आणि सहकार श्री हो पुरस्कार नारायण एस नाईक हांकां सहकार श्री पुरस्कार फावो जाल्ले आसा. वैयक्तिक कर्मचारी सहाय्य हो जे एवॉर्ड आसात ते साळू एन भगत जो 50,000 जावन आसा आणि दुसरे सदानंद व्ही गांवकार हांकांय 50,000चो एवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. उत्कृष्ट संस्था म्हणून दीनदयाळ नागरी सहकारी पतसंस्था, त्याच बरोबर उत्तेजना संस्था म्हणून सारस्वत विद्यालय स्टाफ सहकारी पत संस्था हाका उत्तेजना संस्था आणि ओल्ड गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी हाकाय उत्तेजना ताजी निवड जाल्ली आसा. तांकां ह्या तिनूय हांकां स्मृतिचिन्ह दिल्ली वतली. फातोड्ड्या हवालदारांनी एका बायलेचे पेटले. हवालदार ऑफ ड्युटी आशिल्लो. हेड कॉन्स्टेबल आनंदरे राणे आपले गाडयेक गाडी लायली म्हणून बायले कडेन पयशे मागूंक लागलो. पुलीस कॉन्स्टेबल राणेन आंगार हात घालो म्हणून बायलेचो आरोप. पुलिसांनी येवन कॉन्स्टेबल राणेक मेडिकलाक व्हेलो. आपणे हाडले हांवें गाडी लायली तेन्ना हांव भायर काड तेन्ना तेणें गाडी लायलो ती मुगे बायक फेरिंग आहा ते हाडलें तेगे हेका कारा लागोले ते म्हाका डॅमेज दी म्हणून सांगो लागलो. आनी हांवें सांगलें कितें जालें काय म्हूण तुगे हेका तुवें तेन्ना कितें आनी काय लायलें काय म्हूण आनी कितें हें जाल्ल्या तो शापोत उलयपा लागलो. आपणें हें हारी कोर नाजाल्यार आपूण अशें तशें आपूण कितें कोतो तो खबर आपूण कोण तो खबर ना दादागीर कोण दाखयपा लागलो. आनी मागीर भायरूच वना जालो. सगलो लोक एकठांय जालो ते भिरांतेन तो भायरूच वना जालो. म्हणजे तो पुलिसा हितून आसलेलो. तेगेले ID काडलो हांवें आनी तो धांव मारपा सोदतालो. तेणो हांवें तेगेले कारात की हें केल्ली आनी मोबायल हें केल्लो. तेणो तेका इतले भियोन आसलेलो आनी तो पिलोलोय आसलेलो. हय पुलीस तेगे ID आहा मुकोडे. ड्रेस काय ना हय ही तेगे ID आनी तेगे तो कोण एस काय तो पियोन आसलेलो. मुझे पुश केलें तेणें म्हाका अटॅक केला. एक्चुली हेजे तो म्हाका आयकतालो आपूण पुलिसां हितून आहा न्हू जायते करूं शकता तशें. आनी पुलीस येयले आनी मागीर ते पुलीस कितें तेका घेवन वचपा लागले. हांवें मागीर तेणें लोकांन आनी पब्लिकान सगल्यान तेका स्टॉप हें केल्लो. म्हणजे कितें करपा जाय तें हिंगा कर मू पुलीस स्टेशना वचोन हें कोना काय मू कितें तेगे मेडिकल करपाचें कितें करपा आहा तें हिंगा करे मू म्हणल्यार ते दोगूसान तेंका फोर्सफुली ते घेवन गेले. पुलीस तेन्ना फोर्सफुली तेका घेवन गेले. मेडिकला वताय मागीर पुलीस स्टेशना वतले अशें तशें म्हणलो आनी म्हाका मागीर म्हणो लागलो म्हाका मेडिकला वतले आनी अशें तशें मागीर पब्लीक आहा तो मागीर तांकां म्हणो लागलो म्हाका कितें मेडिकला वतो काय मू विचारपा लागलो ते कडेन. हांवें कितें केलें काय म्हाका मेडिकला कोणा व्हरपा जाय आसलो तें करो जाय न्हू काय. हय हांव सद्या पुलीस कंप्लेन दिवपा आयला. पुलिसांनी हेड कॉन्स्टेबल आनंदरे राणेक मेडिकलाक व्हेलो. ते बायलेन ताचे आड कंप्लेन केल्या. प्रुडंटा खातीर सावय डायस. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. MP फंडांतल्यान उत्तर गोंयचो खासदार मंत्री श्रीपाद नायकान पेडण्यां स्मशानभुमीच्या कामाक सुरवात केल्या. बुनयादी फातर घालपाच्या सुवाळ्याक थंयचो आमदार राजेन आल्लेकारूय आशिल्लो. पांचवो मनीस जर खाणार आसत कितले त्रास जातले. त्यामुळे रस्त्याची तितकी आवश्यकता आशिल्ली आनी म्हणून रस्तो आमी घेतला. हो प्रोजेक्ट एक 6 म्हयन्याच्या उपरांत तयार जातलो आनी खासदार निधीच्या माध्यमातून जवळ सिमेंट्री ही 5वी आसा आनी जवळ आमच्यो 60-65 सुमार क्रिमेटोरियम जाल्यो हिंदू खातीर क्रिश्चन खातीर ही 5वी आसा. आमी डिमांड मागतात प्रोजेक्ट आमकां दी म्हणटात पण रॅली तसो रिस्पॉन्स नाशिल्लो. पण पेडण्याच्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी आनी फादरान रिस्पॉन्स दिलो. हो प्रोजेक्ट पास करून घेवपाक खूब धडपड केली
प्रोजेक्ट बरो जातलो. मारिया विन्से कार्दोजाच्या डायमंड्स अंडर माय फीट पुस्तकाचे विमोचन जाले. कार्मेल कॉलेजीची प्रिन्सिपल सिस्टर आराधना सुवाळ्याक आशिल्ली. That all this effort she has put in must not go in vain. As teachers, we have a platform from which we can speak in the classroom, and our students listen to us and imbibe our values. It motivated me to do my utmost to spread the message of hope in this book. And I would like everyone who reads this book to share this with somebody else. You cannot just keep it in your heart. You feel pushed, you feel motivated to share this with somebody else. दिवचले लाडफ्या केळबाई सातेरी कला सांस्कृतिक नाट्य मंडळाचो 8वो वर्सुकी दीस सुवाळो जालो. सुवाळ्याक नाट्य आनी भजनी कलाकारांचो भोवमान केलो. उपरांत सिंहाचा छावा नाटक जालें. पणजे कला अकादमीत हेमंत सुर्लकाराचे पेन्सिल आनी कोळशा पासून काडिल्ल्या चित्रांचे प्रदर्शन जालें. प्रदर्शनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.